आयतारा सकाळींचो वेळ वीकेंड म्हणून कशेंय 9 वरार दोळे पिळी पिळी करून उठल्या. कुशीन न्हिदल्ल्यांचें तोंड वा देवाची इमाज पळोवच्या पयलींच आमच्या स्मार्टफोना खातीर सासपोंक सुरू केलें. मुखल्या 10 सेकंदांनी फोन हाताक मेळनातल्यार काळीज तोंडाक आयिल्लो अनुभव. पूण मागीर कळटा की रातीक उश्या पंद आसले मोबायल सकाळी पांयामळान पावलो. कोविड पिडेस्ताक ऑक्सिजन सिलिंडर मेळिल्ले तितले कुशेन मोबायल हातान घेवन तें घसटूंक सुरू करता. न्हिदून उठच्या भितर संवसार कांय वैरपंदा जाला की पेंडींग नोटिफिकेशन्स कितले आसा. काल अपलोड केल्ल्या फोट्याक एक 2 लायक्स पुणी चड मेळ्ळ्यात की IPLच्या लास्ट ओव्हरान कितें जालें. कालच मार्केटीन मेळिल्ली शेजारची सल्लीबाई आज दुबयच्या बुर्ज खलिफा मुखार रावल्याने. इतल्यार आतुरायेचो एक अध्याय संपलो. ताच्या उपरांत ब्रश करतना एक इन्स्टंट सेल्फी काड इट्स अ न्यू डे म्हूण स्टेटस अपडेट करता. सकाळी ब्रेकफास्टाक झोमॅटोंतले पान पळय मी सक्रामेंताक कशेंय यूट्यूब आसा. सांजेची एक भोंवडी मारया म्हणटना गूगल मॅप ऑन जाता. थंय गेल्ल्या कडेन गडबड कावन बिल दिवंक पेटीएम. पाटींग घरा पावून आज कितली मेटां सरल्या म्हूण पळोवंक फिटबीट स्मार्ट वॉच आसा. हाचे शिवाय हर एक 15 मिनटांक एक पोवटी. बायल न्हय तरी मोबायल असो उडास येतना स्क्रीन आपूण पळयजयस. इतलें पावानातल्याक पांगुरल्या बेडशीटी पंदा मोबायल हरद्यार दवरून स्पॉटिफायच्या गाण्यांक ताती करचे सुवें आमचो बिजी दीस अखेर जाता. पूण एक सवाल, सगळ्या दिसा इतलें सक्कट करतना आमी इंटरनेट वापरलें वा इंटरनेटानच आमकां वापरलें जापी सोदचें प्रयत्न लायट्स कॅमेरा रिॲक्शनाच्या ह्या एपिसोडान. हांव मनोज फर्नांडीस. आज आमी विंसिल्ली मुवी मुळांत एरुंबुतिराय नांवाकाल तमिळ भाशेन मोकळीक जाल्ली. पूण आमकां सट्टांक समजोवचे बरी ह्या फिल्माचें हिंदी वर्जन द रिटन ऑफ अभिमन्यू इंटरनेटार आमकां मेळटा. भूख खाने की नहीं इंफॉर्मेशन की दुनिया बसी है इस डेटा में और ये डेटा किसी को भी गुलाम बना सकता है. अब तक हमारे फोन हैक करके हमें कंट्रोल करता आ रहा है. अब हमारी जिंदगी हैक करने वाला है. आपल्याच बँक अकाउंटांत असचे पैसे विथड्रॉ करूंक जायनातलो अभिमन्यू आपले अकाउंट हॅक केल्ल्यांची पाठ धनवेता. तो मुखार गेल्ले तितले हॅकिंग संवसार कितलो भिरांकूळ म्हूण समजता. इंटरनेटाच्या जाळींत आमी कितले असहायक आनी लाचार म्हणलोच ह्या फिल्माचो थीम. अर्जुन सर्जा आनी विशाल हांचे उंचले नटन, टेक्नॉलॉजीचो वापर, ॲक्शन, सस्पेन्स अशें भरपूर मनोरंजन आनी सायबर सेक्युरिटी विशयान जागृती हें सगळें आटापचें ह्या फिल्माचें लिंक आमी हांगासर डिस्क्रिप्शनान घालां. फाटल्या वर्सा उडुपीन घडलें घडीत मेन रोडांतावन इल्लें भितर आसचें एक सुरेंगर. घरचीं सक्कट एक हप्त्याच्या टुराक गेल्लीं. पाटीं पावच्या भितर सोरांनी कितेंच सोडिनासतना घर साफ केल्लें. विशेष म्हळ्यार सोरांनी 3 दीस त्या घरास रावन पुरसोतेर चोरी केल्ली, जनेलाचे ग्रिल्स सयत सोडिनासतना. नशिबाक थोड्याच दिसां भितर चोर शिरकले त्याच गांवांत तरकारी विकचे वळखीचेच मनीस. 3 दीस त्या घरा रावंक धैर्य कशें मेळ्ळें म्हूण पुलिसांनी विचारतना एक भयंकर जाप तांकां मेळ्ळी. टुराक बायसरच्या दिसा घरच्या धन्यान आपल्या फेसबुकार स्टेटस अपडेट केल्लें, वेकेशन मोड ऑफ टू गोवा फॉर 1 वीक. एक इंटरेस्टिंग गजाल, तुमी केदाळांपणी तुमचेंच नांव गूगल करून पळयलांगी. तुमी अपलोडच करिनातले तुमचे फोटोज आनी खबरो वा अपलोड करून डिलीट केल्ले संगती सयत तुमकां पळोवंक मेळटात. वेब ट्रॅकिंग टेक्नॉलॉजी तावन गुगला कडेन तुमचें जाता कस आसता. हाका तुमची परवानगी आसा वा ना म्हणलें सवाल असे विचारूंक ना. हे थोडे स्टॅटिस्टिक्स पळयवया. संवसारांत ओट्टूक 490 करोड लोक इंटरनेट वापरता. तांचे पैकी 460 करोड लोक सोशल मिडियाचेर आसा. हाचो अर्थ इतल्या लोकांक तुमचो व्हायरल जाल्लो एक फोटो पळोवची साध्यता आसा. भारतांत सुमार 65 करोड लोक इंटरनेट वापरता. इंटरनेट युजर्स चडल्या बरी सायबर क्रायम केसीस चडल्यात. नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड ब्युरोच्या वरदे प्रमाणे 2021 भारतांत दाखल जाल्ले सायबर क्रायम केसीस 12 लाखांचे की चड. सर्व देशांपैकी सायबर क्रायमान भारत 3ऱ्या स्थानार आसा.
आनी मर्याद बेता म्हूण भिवन धाकल जायना तल्यो केसी आनी कितले आसतीत कोणना. 4 वर्सां आदीं फेसबुक कंपनीचो गुरकार मार्क झकरबर्गान आपल्या 8 करोड युजर्सांची खासगी गजाल लीक केल्ल्या खातीर अमेरिका सरकारा मुखार उक्त्यान माफ मागची तस्वीर ही. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. खुद्द अमेरिकाचो सरकार आकांतवादाक खाडूंक घालच्या इराद्यान आपल्याच नागरिकांचे पर्सनल मेसेजेस आनी ईमेल्स चोरयां पळोवन आसा म्हूण 2013 इसवेन एडवर्ड स्नोडन म्हणल्या ह्या व्यक्तीन आपलो वाद मांडलो. स्टॅन स्वामीक नक्सलाइटा संगता संबंध आसा म्हूण नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी वा NIA फिर्याद मांडली आमकां उडास आसाने. सरकाराच्या अधीन आसच्या ह्या संस्थ्यान पेगसिस म्हणलें सॉफ्टवेअर वापरून स्टॅन स्वामीच्या कंप्युटरार फेक रेकॉर्ड्स क्रिएट केल्ले म्हणलो विशयी गुपीत उरोवंक ना. आतां म्हज्या आनी तुमच्या तसल्या सामान्य व्यक्तींच्या दिसपडते जिणयेन इंटरनेट हॅकिंगाद्वारे जाल्लो बोंगुस्तळ विवर्सूंची थोडी घडीत पळया. सकाळीं उठलेंच व्हॉट्सॅपार एक अननोन नंबर तावन तुमकां गुड मॉर्निंग मेसेज आटापची एक फुलाची तस्वीर आयली म्हूण चिंतया. जर तर तुमच्या फोनान पेड अँटीव्हायरस ना आनी ती मेसेज धाडिल्ल्या व्यक्तीक स्टिग्नोग्राफी टेक्नीक कळीत आसा तर तें फायल डावनलोड केल्लेंच तुमचे फोन हॅक जायत. थोड्या म्हयन्या आदीं मंगळूरचे एक फामाद फोटोग्राफरान ताणें कवर केल्ल्या थोड्या काजरांचे फोटो ताच्या कंप्युटर ड्रायव्हांत सेव्ह करून दवरले. ताच्या ईमेल इनबॉक्साक एक PDF फायल अटॅच केल्ली मेसेज आयली. ताणें केल्ली एकच चूक, स्कॅन करिनासतना तें PDF फायल डावनलोड केल्लें. तक्षणांच ताच्या कंप्युटराची DEF म्हणून सगळे ड्रायव्स लॉक जाले. हॅकरान रॅन्समवेअर ताका धाडले. हाच्या उपरांत ताच्याच डेस्कटॉपांत आशिल्ले फोल्डर्स उक्ते करूंक की ताका कंप्युटर पासवर्ड विचारता. थोड्याच घडयांनी हॅकरान फोन करून पासवर्ड जायचे तर 2 लाख धाडे जाय म्हणून ताका धमकी दिली. ऑनलायन शॉपिंग करतना, मूवी तिकेट्स बुक करतना आमी रिव्ह्यूज वाचून बरें आसल्यार मात्र परचेस करता. पूण सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन ही टेक्नीक कळीत आशिल्ल्यान ऑर्डिनरी प्रॉडक्ट्सांक सयत बेस्ट रिव्ह्यूज दिवन तुम्ही वेबसायट ओपन करतना असले रिव्ह्यूज तुमकां दिसचे बरे करून तांची सादारण वस्तूय तुमकां विकचें आयच्या काळार सामान्य जालां. आज लोन काण घेवंक बँकाक वचचें म्हणना थोडे एप्लिकेशन्स डावनलोड केल्यार जालें. आयले वार कोडयाळच्या एका हायस्कूल भुरग्यान इंटरनेट गेमिंगा खातीर पयशे बांदूंक आपल्या बापायचे आधार कार्ड नंबर दिवन रीण काडूंक सुरू केल्लें. थोड्या म्हयन्यांनी बापायक नोटीस पावतना चेरक्यान 7 लाख लोन अमावंट खर्चून जाल्ले. आमी ATM सेंटरांनी पयशे विथड्रॉ करूंक पासवर्ड घालतना आमच्या फाटल्यान कोणी रावल्यात गी म्हूण एक पटी पळयता. पूण एक पोटी पयशे घेवन भायर आयल्या उपरांत आमच्या फाटल्यान कोण तें ATM यूज करता म्हूण आमी गुमान दिना. जर आमी ट्रान्झॅक्शन क्लोज करिनासतना आमसरार भायर आयल्यानंतर इन्फ्रारेड कॅमेरा आशिल्ल्या कोणेय आमचे ATM पिन सोदून काण पयशे विथड्रॉ करियेत. अशें करूंक ATM मशीनाच्या कीपॅडार आसचे आमच्या बोटाची उबस पावता. आनी मास्काच्या ह्या कोविड काळार CCTV आसल्यारय ह्या स्मार्ट सोरांचें तोंड बिलकुल दिसचें ना. आनी आतां कॉन्टॅक्टलेस डेबिट कार्डांय येवंक सुरू जाल्यांत. ही RFI कार्डां तुमचे कार्ड रिडरा भितर इन्सर्ट करूंक ना, पासवर्ड कसोय घालूंक ना. कार्ड रिडर मशीन मुखार तुमचें कार्ड धरल्यार पुरो 1 कोटी 2,000 तितले पयशे डेबिट जातात. हें तंत्रज्ञान दुरुपयोग करून कार्ड तुझ्या पर्सांत असल्यारी कार्ड रिडर आसच्या व्यक्तीन तुमचे पयशे काडयेत. Watch me. Follow me. The victim, he doesn't know what I'm going to do. I just tapped his ass. He's got a PayPass card in his pocket and transactions approved. So be careful. साधारण पर्सांक वा वॉलेट्सांक रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आडोवची सकत आसाना. थोड्यांक पदां आयकोवचें इतलें पिशें की साबूनांतल्यारय ती नांवन येतीत कोण ना, पूण मोबायल नासतना ती नाणयेक वचनात. उडास दवरा, हॅकिंग तंत्रज्ञान इतलें वाडलां की तुमची परवानगी नासतना तुमी दवरिल्ले कडेन तावनूच तुमच्या फोनाचो कॅमेरा कोणेय विशेश जावन हॅकर्सांनी ऑन करियेता. हॅकर्सांक प्रायेची बंदड ना. इनफॅक्ट भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनीच असलें सर्कस करचें चड. हैदराबादांत 10व्या क्लासच्या एका चेरक्याक एटेंडन्स शॉर्टेज आशिल्ल्यान हेडमास्टरान पब्लीक परिक्षेक हॉल तिकेट दिवंक जायना म्हळें. चेरको रडलो, पांयांक पडलो, हेडमास्टराचें मोन बदलोंक ना.
एका हप्त्या उपरांत हेडमास्टरान आपलें कॅबिन उक्तें करतना एड्रेस नातल्या एनवेलपांत असलें एक पेन ड्रायव्ह ताका मेळ्ळें. कोणाचें जायत म्हूण हेडमास्टरान ऑफिसाच्या कंप्युटराक तें पेन ड्रायव्ह इन्सर्ट केल्लें मात्र मुखल्या 20 सेकंदांनी मोलादीक दस्तावेजां आसचें ऑफिसाच्या कंप्युटराचें हार्ड डिस्कच क्रॅश जाल्लें. थोड्या रोमॅन्टीक हॅकर्सांकी हांगासर जागो आसा वा भोवशा रोमॅन्स तांचें फेल जाल्या उपरांतच हॅकर जाल्ले आसात म्हूण येत. बँगलोरच्या एका IT कंपनींत व्हड हुद्द्यार आसच्या एका तरणाट्याचें लव प्रपोजल ताचें कलीग जावन आसचे चेडवान एक्सेप्ट करूंक ना. मोग आशिल्ल्या कडेन फारीकपण उदेलें. तांच्या ऑफिसान मिटींग जाताना सट्टांनी तांचें फोन भायर एका मेजार दवरूंक आसा. तरणाटो इल्ले लेट करून एक नवें फोन हातांत घेवन त्या मेजा लागीं पावलो. ताच्या जुलियटाचें फोन आतां मेजार आसा. आपल्या नव्या फोनांत प्ले स्टोराक वचून WhatsApp डावनलोड त्या तरणाट्यान केलें. खंयचे नंबर म्हूण WhatsApp विचारतना चेडवाचें एक्झिस्टींग नंबर ताणें टायप केलें. तक्षणच एक OTP मेसेज चेडवाच्या फोनाक गेली. चेडवाचें फोन लॉक आशिल्लें तरी नवे नोटिफिकेशन्स येतना लॉक आशिल्ल्या फोनाची स्क्रीन 2 सेकंदांत फ्लॅश जाता. तरणाट्यान पयस्तावनच चेडवाच्या फोनांतली OTP नंबर पळयले आनी ताच्या फोनान फीड केलें. मुखल्या 1 मिनटा भितर चेडवाची सगळी WhatsApp चॅट आनी हिस्ट्री ह्या तरणाट्याच्या फोनान. मीटिंग जावन चेडूं आपलें फोन पळयता. युअर WhatsApp इज एक्टिव्ह ऑन अनदर डिवायस म्हणली मेसेज. दिल्लीच्या एका काजारी जोड्यान तांचे फिटनेस ॲक्टिव्हिटीज ट्रॅक करच्याक 2 फिटबीट वॉचां घेतली. तुमी धांवतना वर्कआउट करतना कितले कॅलरीज बर्न जातात म्हूण हें वॉच कळयता आनी एक ॲप डावनलोड करून तुमच्या घरांत आशिल्ल्या सकट फिटबीट वॉचांचें डॅशबोर्ड सिंक्रनायज केल्यार कोण कितले कॅलरीज केदाळां बर्न करता म्हणून तुमी तुमच्या मोबायलारच पळयवेत. थोड्या दिसांनी वॉच बांदिल्लो न्हवरो बिझनस ट्रिपाक म्हूण बँकॉक पावलो. रातीं 11 वरार हांव हॉटेलाक पावलां न्हिदोंक वेता म्हूण बायलेक फोनय केलें. पूण बायलेन मद्या रातीं कित्याकय आपल्या मोबायलान फिटबीटाचो डॅशबोर्ड उक्तें करतना तिच्या न्हवऱ्यान रातीं 1 ते 1.5 वरां भितर 100 कॅलरीज बर्न केल्लो रिपोर्ट आसा. मुखल्या हप्त्यान तिणें डिवोर्स फायल केलें. तुमचे जनरल नॉलेजी खातीर men on an average can burn 101 calories during their sexual activities. ही काणी न्हय, आयची मॉडर्न इंटरनेट जीण. सायबर क्रायमांतल्यान सुरक्षीत रावंक आमी कितें करयेत? थोडे उपाय आसात. दे आर डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. तुमच्या फोनार पेड अँटीव्हायरस आसूं दी. 90% लोकांनी पेड अँटीव्हायरस घालचें तांच्या लॅपटॉपाक वा डेस्कटॉपाक मात्र सोडून फोनाक न्हय. कंप्युटराक फायल डावनलोड करचे पयलें स्कॅन करची तितली सोंसणीकाय तुमकां आसूं दी. प्ले स्टोरांत एक नवें ॲप डावनलोड करचे पयलें तें ॲप येदोळ कितल्या जाणांनी वापरून आसात म्हणलें इल्लें रिसर्च करात. घरांत वाडचीं भुरगीं आसात तर तांच्या फोनाचो पासवर्ड तुमकां कळीत आसूं दी. हांगा प्रायवसी म्हणलें नीब नाका. खंयच्याय अंगडीच्या बिल कावंटरार पे करतना तुमचे फोन नंबर दिवचें कड्डायाचें न्हय. इट्स युअर चॉयस. पब्लीक जाग्यांनी अंगडींनी तुमचे फोन बॅटरी चार्ज करची गरज पडल्यार दयेकन फोन ऑफ करून चार्ज करा. तुमी तुमच्या WhatsAppच्या प्रायवेसी सेटिंग्साक वचून तें आसचें 2 स्टेप व्हेरिफिकेशन दयेकन एनेबल करात. तुमच्या फोन नंबराक 10 लाख इनाम आयलां असली एक मेसेज पळयल्यार तक्षण डिलीट करा. ह्या विशयान दुसरें उलोवंकच ना. विविध उद्देशांक एकच ईमेल आनी एकच पासवर्ड दयेकन वापरनाकात. सादी जाल्यार तुमचे रेग्युलर कॉल करचे नंबर आनी Google Pay नंबर वेगळेच आसूं दी. डिजिटल पेमेंटाक कनेक्ट केल्ल्या बँक अकाउंटांत गरजे तितलो मात्र दुडू दवरा. पब्लीक वायफाय वापरून पयशे धाडचें भारीच रिस्केचें. इंटरनेटार लोन दितल्या ऍप्लिकेशनांचो सहवास बिलकुल नाका. तुमी इंटरनेट वापरून कितेंय ऍक्टिव्हिटीज तुमच्या फोनार करूंक ना. पूण दनपारां 2 GB आशिल्लें डेटा सांजेर 500 MB जालां तर तुमच्या गुमानाक येनासतना थोडे संगती तुमच्या फोनार जावन आसात म्हूण अर्थ. तक्षण सर्व्हिस सेंटराक संपर्क करात. ब्रावझरांत तुमचो पासवर्ड सेव्ह करिनाकात. इल्लो वेळ काण घेता तरी पासवर्ड हर एका पोटीन टायप करा. कोणाचें फोन वा कंप्युटर वा विशेश जावन प्रायवेट सायबर सेंटरांत तुमचें ईमेल वा सोशल मिडिया अकाउंट उक्तें करता तर लॉग आउट करूंक विसरूं नाकात. तुमची ईमेल इनबॉक्सांत एक पोवटीन तुमी तें उक्तें करून थंयसर बॉटम रायट कॉर्नरार आसच्या डिटेल्स म्हणलें ऑप्शन क्लिक केल्यार
तुमचें गूगल अकाउंट आनीकी कितल्या सिस्टमांत ओपन आसा म्हूण तुमकां कळटा. सोशल मिडिया मुखांतर खंयचेय वेबसायट उक्तें करूंक वचनाका. RFID रेडियो फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिटी कार्ड्स डेबिट कार्ड्स दवरूंक ताचेच म्हणले कवर मेळटा. तेंय कसतर बर्गर काणगेतना मेळच्या एल्युमिनियम फॉयलान तुमचें कार्ड दवरलें तर रेडियो फ्रिक्वेन्सी हॅकिंग तुमी आडवी. तुमी दिसाक कितलो वेळ मोबायलार करसितात म्हूण लेख जाय जेगी तुमच्या फोनार वा ॲपा मुखांतर स्क्रीन रिपोर्ट ऑप्शन यूज करा. हाचे द्वारे एका हप्त्यान खंयचें ॲप कितलो वेळ तुमी यूज केल्ले म्हूण तुमकां कळटा. डिजिटल फूटप्रिंट्स कॅन नेवर बी इरेस्ड. हो फोटो वा स्क्रीनशॉट वायरल जायत जाल्यार वा सगळो संवसार पळयतलो म्हूण चिंतूनच अपलोड करा. आतां गल्लो फोटो फाल्यां डिलीट करियेत न्हय म्हणजे आमचें मूर्खपण. एक पावटी इंटरनेटाच्या घासाक मेळिल्ली संगत सासनाच्या ससनाक डिलीट जायना. सक्कडसून तुमच्या पेन ड्रायव्हांतल्यान डिलीट जाल्ले संगती रिट्रीव करियेत म्हणलेंच ह्या वादाक साक्ष. हॅकिंग ब्लॅकमेल असले संगती कळल्यार सायबर क्रायम पुलीस स्टेशनाक संपर्क करा. कोडयाळांत कद्री हें पुलीस स्टेशन आसा. खुशालायक सयत सायबर क्रायम गजाली संगता एक्सपेरिमेंट करनाकात. आरोप साबीत जाल्यार IT ॲक्ट 2000 प्रमाणे 2 ते 7 वर्सांचें जैल तुमकां जायत. हे उपादेश पाळिल्ल्यान तुमी सायबर क्रायमांत संपूर्ण सुरक्षीत खंडीत न्हय पूण तक्क मटाक बचाव जाशात. मोबायल वापरतना दिसभर स्क्रीन पळोवची गरज असल्यार तुमच्या दोळ्यांच्या भलायकेक एक 320 फॉर्म्युला आसा. हर एक 20 मिनटांक एक पावटी 20 फीट पयस तुमची दिस्ट 20 सेकंदांक खंचया. इल्लो सुशेग तुमकां मेळटलो. आमचो उद्देश चर्चेक एक वेदी दिवची. वी अग्री टू डिसएग्री. तुमची टिका शाबासकी सूचना कमेंट सेक्शनार घालात. ती पळयतना आमच्या मिनतेक प्रतिफळ मेळिल्लो अनुभव जाता. व्हिडिओ पसंत जालो तर तुमच्या मोगाच्यांकी धाडात. अक्रेचें पूण गरजेचें. म्हाका इंटरनेटांत मोबायलांत इंट्रस्टच ना न्हय तशें जावन हांव सेफ म्हणलो विचित्र वाद दयेकन मांडी नाकात. कित्याक तुमकां इंट्रस्ट ना आसूंक पुरो पूण इंटरनेटाक तुमचे दिसपट्टे जिणेंत इल्ली सडस आसक्त आसा आनी हर एक घडये तें तुमकां पळोवन आसा. जागृत रवा. नमस्कार.